निमाणे फातोड्ड्या माडेलांतल्या रस्त्यावेले कपेल शिफ्ट जाता. 18 वर्सां जाली यत्न चलताले. हे कपेल रस्त्याक सामके तेंकून आशिल्ल्यान गाडयांक यो वच करपाक त्रास जाता. आतां कपेलाची कमिटी थळाव्या आनी आमदारान मेळून उपाय काडला. 21 ऑक्टोबराक नवे सुवातेर बुन्याद घालतले. वर्सा भितर GSIDC कपेल बांदतली म्हूण आमदार विजय सांगता. उणे 18 वर्सां जालीं हे आमगेले सान फ्रांसिस्को झेवियर कपेल आहा ते आमी शिफ्ट करपाक गव्हर्मेंटाक मागताले. 18 वर्सां जालीं आमी फाटी लागून बाब विजया हाटल्यान आमी रावन आयज तें शिफ्टिंग करपाचें ऑलरेडी जालां आनी तेच प्लॅन बीन पास केला. ताका लागून आमी पयलीं सद्याक बाब विजय सरदेसाय TCI मिनिस्टर आमी हेका काळजोंतान देव बरें कर म्हणटाय आनी बेगीन हें काम जाता म्हूण आशेन रावताय. 18 वर्सां भितर जायत्यो आडखड्यो येयल्यो आमकां शिफ्ट करपाक दिना जाल्ले. जायते मिनिस्टर पासून हितून मोदी पडोवन आडखड्यो हाडपाक लागलेले. त्यो पासून आयज विजय सरदेसायान सगल्यो आडखड्यो काडून हे आयज तेणें कपेल आमकां शिफ्टिंग तेजे ऑपोजीट केलां आनी व्हडलो लुगार दिला आनी तेजे भितर तें कपेल बी बांदून आमकां तेणें दिता म्हूण सांगलां. कित्याक लागून शिफ्टिंग करता? एक्चुली तो लोकां थिंगा सारके त्रास जाताले आनी ट्रॅफिक मुवमेंट फ्लो सारको जायना आसलो. पूण आमी केन्ना ते हेजेर ऑब्जेक्शन हाडूं ना. पूण गव्हर्मेंटा वाटेन जायत्यो आडखड्यो येताली. सो आतां ऑलरेडी सगळें आतां सगळें क्लियर जालो आहा. 21 तारखेर तेणें फावंडेशन घात म्हणून आनी 1 वर्सा भितर तेणें कंप्लीट करून दिता म्हणून आश्वासन दिलां. फातोर्डा मतदारसंघात पयलेचदां अशें जाल्लें आहा की सरकार आनी लोक आनी रिलिजियस स्ट्रक्चराचे जी कमिटी आहा ते ऑल आर कोऑपरेटिंग इन पब्लीक इंट्रस्ट एंड इट इज फर्स्ट प्रोजेक्ट इन परहॅप्स द स्टेट where people voluntarily have decided in public interest to shift the religious structure to the side. The municipality has also cooperated and allotted extra land so that very good structure, a glorious structure is erected, money for which is being spent by the GSIDC. कदंबान पास सिस्टम सुरू केल्या खरी, मात शटलाक कदंबाकडे इतल्यो बसी आसा काय म्हूण दुबाव. लोक पास काडून वरांची वरां लायनीक तिश्टतात. चड करून पीक टायमार कदंबाच्यो बसीच पावना म्हूण पॅसेंजरांचो बोवाळ. कॉलेजीची भुरगीं, कोणाची GMCन अपॉयंटमेंट, कोण काम धंद्याक पणजे येवंक भायर सरिल्लो आसता. मडगांव पणजे रुटार लोकांचे हाल खासा रिपोर्ट. पीक टायम आसा जो 7 to 8, 1 to 2:30 आनी 4:30 to 6. हांगा कितें जाता बसीस आसना. प्रॉब्लम कितें जाता की आतां जे भुरगे कॉलेज आसता, GMCचो स्टाफ आसा, मागीर उरिल्ले सगळे स्कूल, मागीर प्रायवेट आसा, पब्लीक आसा, तांकां वचपाक सकाळीं वचपाक खूब त्रास जाता. आनी कितें जाता की लायन आसा कारणान सकाळीं येता आसतना एडजस्ट करपाक शकता, पूण सकाळीं कितें जाता पावपाक खूब लेट जाता. एक ती शटलचे हें कितें आसा की फूल भरतकीर बंद करता. पूण आतां कितें जालां की लोकांक बेगीन वचपा खातीर ते सगळ्यांक मिक्स करता. म्हळ्यार रेग्युलर बसीस घालच्यो आनी म्हळ्यार कितें तो फ्लो कंटिन्युअस दवरपाचो, नाजाल्यार सगळ्यांक त्रास जाता. 7 जर आयलो न्ही, 7 ते 7:45 म्हणसर बसीचो प्रॉब्लम जाता. जेंकां आतां बेगीन वचपा जाय ते मागीर 6:30 येवन मागीर लायनीन रावता. पयलीं म्हणजे बसीच आसना हांच्यो कदंबाच्यो, सदांच प्रॉब्लम. आनी कितें स्टुडंट्सां कितें करता, आपल्या फ्रेंडांक आफोन घेता भितर, ती आपली चल्ली. आमी हांगा रावता लायनीक सदांच लेट. आतां ते खंय कितें सांगता ते म्हणटा ट्रॅफिकान उरला बसी. सदां आतां इतके तुमी पास इश्यू करता, तांकां कळोंक नाका कितक्यो बसी घालूंक जाय त्यो. पास केन्ना ते सकाळचे आनी सांजचेच यूज जाता न्ही. आता अर्ध वर माहीत झाले. Buses in the morning hours, peak hours, they get over by 7:45, 8. So there's a lot of queue that is formed here. So almost every day people reach late in spite of coming and waiting from 7:30. Even to reach work at 9 o'clock, people do get delayed. झालं ना अर्धवर माहीत झाले. अजिबात झाले ना. पण अजून बस येईल ना. पण दिवस बसत होतो. KTCच्या स्टाफाक विचारल्यार ट्रॅफिक ब्लॉक म्हणून सच्चे उतर. कितले येयल्यो? आतां येवपाक मातशें ब्लॉक जालें दिसता. किती ब्लॉक जाले? ते रस्तो ब्लॉक जाता न्हू. कितें पावस बी काय ना आनी ब्लॉक काय जाले? येवपाक येतली. कदंबा नवी बसी घेतली.
नव्यो बसी रुटार येतल्यो म्हूण सरकार सांगीत आसात, मात पीक टायमार शटलाच्या पॅसेंजराचे हुमकळे पळयल्यार लोकल परवडली. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.